Hello friends, as we all know that this is for the first time in the history of Goan politics, Rajya Sabha MP has been elected unopposed. And we all know the history has been made by Mr. Sadanand Shet Tanavade, who is the BJP state president. Today we are going to talk to Mr. Tanavade to find out what is the mystery behind this getting elected unopposed and his journey right from being an MLA in the BJP, then losing the elections, then becoming the BJP state president, and now the Rajya Sabha MP. Congratulations, Sadanand. Thank you. खरें परबी तुमकां, and you have made history in Goan politics. Can you just tell me what is the feeling right now? एक कशें आसा की एक सॅटिस्फॅक्शन डेफिनेटली आसा, कारण सकयल्या वयल्यान एखाद्या वयर पोजिशनाचेर वता तेन्ना एक सॅटिस्फॅक्शन आसता. आनी भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाचे आमचे सगळेच वांगडी म्हजे आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमदार मंत्री सपोर्टींग आमचे आमदार आनी हे सगळे आसतकच, कारण ऑपोजिशना भितर 7 आमदार आशिल्ले पण तांच्यांनी एक आपलो उमेदवार न दवरता भारतीय जनता पार्टीच्या हातूंतल्यान कदाचित ताणें म्हणलें बहिष्कार करता आसत, पण एक बरें आसलें कारण कोणेच उमेदवार दवरुना. त्यामुळे एक पयलो मान म्हाका गोंया भितर मेळ्ळो की हांव बिनविरोध राज्यसभेचेर निवडून आयलो. त्यामुळे एक वेगळ्या पद्दतीचें सॅटिस्फॅक्शन डेफिनेटली आसा. सर, आज आमी बसल्या तुमचे घरा कडेन, मूळ घर तुमचें हांगासरल्यान भायर जेन्ना तुमी हांगा शिकताले शाळेन, हे देवूळ आमच्या तुमच्या फाटल्यान आहा ते, तुमकां तेन्ना दिसलेलें की तुमी केन्ना तरी MLA जावन राज्यसभेन BJP स्टेट प्रेजिडेंट, रुलींग पार्टी, आनी आतां राज्यसभेन वतले म्हणून अशें केन्ना चिंतलेलें? अजिबात ना, कारण कशें आसा की तशें फॅमिली बॅकग्रावंड पॉलिटिकल ना म्हजो, आनी त्यामुळे एक वेगळ्या पद्दतीचें आसा फिलींग. तुमी खंयच्या शाळेन वताले सर पयलीं? म्हजी सरकारी प्राथमीक शाळा पिर्णा आनी मागीर म्हजें स्कूल शांतादुर्गा विद्यालय. आमी पळयता तुमी खूब भावूक जाल्या सद्या, आनी दीस इज बाउंड टू हॅपन. पर्सन फ्रॉम अ नॉर्मल फॅमिली, कॉमन मॅन, today becomes a Rajya Sabha MP, and everybody could see the tears rolling down his eyes. And actually this is the feeling when a person makes so much of progress due to his sheer hard work. सांगपाचें म्हणल्यार सर, तुमचे आमकां पयलींची स्कुला पासून तुमी कशें कितें बिजनस, एम्प्लॉयमेंट? हांवें म्हजें स्कुलींग हांगा जातकच हांवें म्हजी हायर सेकंडरी आनी कॉलेज हांवें पणजी हांगासर पूर्ण केलें. आनी त्या नंतर मागीर म्हाका हांवें गोवा टॅलिकम्युनिकेशन ही सबसिडरीची EDCची सबसिडरी आशिल्ली, थंय हांवें नोकरी केली आनी म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. देन डिप्लोमा इन मार्केटींग मॅनेजमेंट, डिप्लोमा इन पर्सनल मॅनेजमेंट. आनी त्या नंतर म्हाका हांव 1991 हांव पयलीं निवडून आयलो, पंच सरपंचय जालो, आनी थंयच्यान म्हजी सुरवात जाली. आनी खऱ्या अर्थान हें सगळें जावपाक भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कान आसल्या कारणान हांवें करपाक शकलो. सुरवातीक संघाचो स्वयंसेवक आनी हें करता आसतना एक कॉन्फिडन्स म्हजे भितर बिल्ड जालो आनी एक बरे संस्कार त्या निमित्तान म्हजे घडले. सर, खंयच्या वर्सा तुमी BJP जॉइन जाले? 2002 तुमी आमदार जाले. 1991 आमी पयलीं हाचें पंचायतीचें निवडणूक हांवें लढयली, आनी त्या वेळाचेरूच मनोहरभाई पर्रीकर हे उत्तर गोंया भितर लोकसभेक राविल्ले. आनी थंयच्यान खऱ्या अर्थान आमी भारतीय जनता पार्टीचें काम गोंया भितर मोठ्या प्रमाणान सुरू जालें. तेन्ना हांवें पिर्णा गांवा भितर बूथ अध्यक्ष आनी प्रमुख अशा पद्दतीन काम केलें. हातून रामशिला पूजन जें आशिल्लें त्या माध्यमांतल्यान आमी रामशिला पूजन 1989 हांगा जालें, गोंय देशभरान जालें. आनी कॉलेजान आसतना हांव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचें काम करतालें, आनी मागीर हांगा येतकच विश्व हिंदू परिशद, आनी मागीर त्या नंतर 91 पासून एक्टिवली 1990 पासून एक्टिवली भारतीय जनता पार्टीचें काम. 2007 जेन्ना तुमी असेंब्लीनसून भायर सरले, तर त्या टायमार तुमकां दिसलेलें परत तुमी आज ह्या विजेर पावतले? कशें आसा की हांव आमदार जालो भारतीय जनता पार्टीचो, आनी त्यामुळे पार्टी बरोबर रावप हे म्हजें म्हणून 2012 तिकीट दिवना म्हणून हांवें बंड करुना, पार्टी बरोबर रावलो. पण म्हजे भशेन कितले तरी माजी आमदार जावन वयतात, पण केवळ भारतीय जनता पार्टी बरोबर हांव आसल्या कारणान हांव सदोदीत लायमलायटान उरलो. आनी पार्टीची वेगवेगळी पोजिशनां
म्हणजे मंडळ लेवल आसा डिस्ट्रिक्ट स्टेट ह्या वेगवेगळ्या भागा भितर म्हाका काम करपाचो योग आयलो आनी ताका लागून म्हाका दिसता हांवें एक्टिवली हातूंत उरलो आनी म्हणून पार्टीच्यो वेगवेगळ्यो जबाबदारी दिल्यो आनी म्हणून हांव राज्यसभा खासदारूय जालो आनी पार्टीचो अध्यक्षय जालो. सर अशें पळयलां वता की काँग्रेसीन किंवा दुसऱ्या पार्टीनी जेन्ना एक आमदार इलेक्शन हरता तो मागीर पार्टी पासून पयस जात वता पूण BJP जशें आतां आर्लेकर म्हणा तुमी आतां एक गव्हर्नर जाले आतां तुमी राज्यसभेचो तुमकां परत हाडून अध्यक्ष केलो मागीर तुमी कार्यकर्त्याक हाज्या वयल्यान कितें मॅसेज दिवंक सोदता? कारण एक डेडिकेटेडली स्वार्थ न दवरता जर काम केलें जाल्यार पार्टी योग्य वेळाचेर योग्य विचार करता आनी प्रत्येक वेळाचेर एखादें डिसिजन आपल्या मना भशेन जायना त्या वेळाचेर जर मातसो पेशन्स दवरले जाल्यार हें शक्य जाता आनी म्हणून आज आमकांय बरें दिसता कारण आमच्या पार्टीचो एक कार्यकर्तो राजेंद्र आर्लेकर आज व्हडल्या स्टेटीचे आज बिहारचे गव्हर्नर आसात आनी त्यामुळे एक सॅटिस्फॅक्शन आसा कारण हे केवळ भारतीय जनता पार्टी भितर जाता आनी म्हजे सारको सामान्य कुटुंबातलो आज राज्यसभा खासदार पार्टीचो अध्यक्षय जावपाक शकता आनी तें जर केलें जाल्यार तुवें थोडो पेशन्स दवरूं जाय. कदाचित 2012 म्हाका तिकीट दिवना म्हणून हांवें बंड केलें जाल्यार कदाचित हांव म्हजें नांव सुद्दां कोणाक याद उरचें नासलें कारण अशें कितले तरी आसतात आनी त्यामुळे थोडोसो पेशन्स दवरूं जाय आनी जेन्ना पार्टीक गरज आसता अशा वेळाचेर पार्टी बरोबर उबो रावूंक जाय. हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता पार्टी डेफिनेटली नोंद घेता आनी अशा पद्दतीचे अनुभव देशभरा भितर आसा कारण आज प्रत्येक जाण जो पार्टीचो व्हडलो मनीस जाला तो सामान्य कुटुंबांतलोच आसा आनी केवळ भारतीय जनता पार्टी भितर हें जावपाक शकता. पूण असो म्हाजो प्रश्न आसा फुडलो की राज्यसभा MP जातकूच तुमच्या गोंया खातीर प्रायोरिटी कितें? म्हजी फाल्यां 31 तारखेर शपथविधी आसा आनी त्या नंतर कारण एक्झॅक्ट रोल कितें आसतलो कारण हांव तसो केंद्रीय राजकारणांत नवीन आसा आनी गोंया भितर हांव आमदार म्हणून काम केलें पण गोंया हें आमचें धाकटें गोंया भितर आनी दिल्ली भितर फरक आसा त्यामुळे थंय गेल्या नंतर एक्चुअल कितें काम आसतलें त्या संदर्भांतली खंय प्रायोरिटी दिवपाक जाय ह्या संदर्भांतली पळयतलो आनी डेफिनेटली गोंयांक जें प्राधान्य आसा तें डेफिनेटली करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो कारण गोंयांत आमचें सरकार आसा केंद्राक आमचें सरकार आसा आनी त्यामुळे दोनीचो समन्वय जो आसा केंद्र आनी राज्य हातूंतल्यान जो समन्वय जोडून गोंयांक लागून मॅक्झिमम जें कितें करपाक जाय तो पूर्णपणे प्रयत्न म्हजो डेफिनेटली आसतलो. सेंटरा कडल्यान आमी जेन्ना उलयतात गोंयाक खूब गरज आसा सद्या जे मोठे मोठे इश्यू आहा म्हादय आसूं डबल ट्रॅकिंग कोल आसूं हे सगळे हेजो सुटावो करपाची गरज आहा. तुमी हाजेर कितें उलयतले सेंटरा कडेन? तशें आसा की बरेचशे इश्यू जे आसात ते इश्यू क्रिएट केले वतात. आतां एखादो विषय जर आसत म्हादयच्या विशयाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टी सिरियस आसा त्या संदर्भात आमचे मुख्यमंत्री पूर्ण मंत्रिमंडळ ताका हें आसा म्हणून कोर्टान अपिलूय केलें आनी कोर्टान ती केसूय एक्सेप्ट केली आनी त्यामुळे वी आर व्हेरी सिरियस कारण हे जेंकां एक्चुअल कितें खबर ना ते उगीच राजकारण करपाचें करतात. हायवे नॅशनल हायवे आसतलो टर्मिनल प्रोजेक्ट आसतलो हे जर इन लॉंग रन पळयलें जाल्यार इट इज अ नेसेसिटी फॉर गोवा. आज आमचे कडेन पावर शॉर्टेज आसा आनी त्यामुळे हे गोश्टी जे आसा ते गोश्टी जावं जाय आनी ताका लागून ताका केवळ विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध जर केलो जाल्यार तो व्हडलोसो कांय फायदो जावचो ना आनी त्यामुळे बरे इश्यू आसात बरे गोश्टी आसा डेव्हलपमेंट जे आसा ते जावपाची गरज आसा आनी ताका लागून ते गोश्टी डेफिनेटली फुडें व्हरपाक जाय आनी बरेचशे मिसअंडरस्टँडींग जे आसा हें गरज नासतना पॉलिटिक्स करपाचे कांय लोक प्रयत्न करतात कारण कोलाच्या संदर्भात खरो कोलाचो त्रास जातलो मुरगांव तालुक्याक पण त्याचे बाकीच्या तालुक्या भितर सुद्दां जेंकां संबंद ना ते त्या संदर्भांतलें डेमॉन्स्ट्रेशन करप अशा पद्दतीन करताले पण निवडणूक येतकच लोकांनी तांकां दाखोवन दिलें की भारतीय जनता पार्टीचो जो स्टँड आशिल्लो तो बरोबर आशिल्लो आनी म्हणून तर आमी तिसऱ्या वेळाचेर गोंया भितर सत्तेन येवपाक पावले. सर तुमी पक्षाची ऑनेस्टी म्हणटा ती तुमी ताजेर उलयले पूण तुमच्या अध्यक्षते खाला 2 फावटी तुमी ओपोजिशन पार्टी फोडली. काँग्रेसीक पयलीं 11 जाणां हाडले आनी ह्या फावटी 11 जाणां आनी ह्या फावटी 8 जाणां. तुमकां कितें दिसतलो वॉज इट रायट? नाही एक गोष्ट आसा पळय देशा भितर जर आज तुवें राजकारण पळयलें जाल्यार नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर ज्या तरेन केंद्राक काम फुडें व्हरता गोंयाभर आमी तिसऱ्या वेळाचेर आमी राज्य करपाक पावले. सुरवातीक आमचे मनोहरभाई पर्रीकर आनी आतां मध्यंतरी थोडो वेळ आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री त्यानंतर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत
आणि एकूण जो तांच्यांनी वेगवेगळ्या केंद्र सरकार आणि गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जो डेव्हलपमेंट केलो, विकास केलो आणि प्रत्येकाक दिसता की ह्या देश फुडें वचूंक जाय, म्हजो मतदारसंघाचो विकास जावंक जाय, गोंयचो विकास जावंक जाय आणि अशा वेळाचेर एकमेव पार्टी करपाक शकता ती भारतीय जनता पार्टी. आणि आमी राजकीय पार्टी आनी त्यामुळे आमी सांगपाक शकना की तूं हे पार्टीन येवं जायना, तेणे पार्टीन येवं जायना. त्यामुळे जो येता ताका डेफिनेटली वेलकम करपाक जाय. हें सुद्दां केलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या पावलाचेर पावल धरून त्यांच्या डायरेक्शनान वचना हें पयलीं पळोवंक जाय. आमी जें करतात तें भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान करतात आनी आमकां खूब बरें दिसता की बरेचशे सगळे जरी आमी नेते बरेच जाण आमी भायले आयिल्ले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या ध्येय धोरणाचेर ते फुडें वचत आसात. आमचे दिल्ले कार्यक्रम ते फुडें व्हरत आसात आनी एकूण हें करता आसतना गोंयचो विकास आनी देश फुडें व्हरपाचो विकास ह्या मुद्द्याचेर कांय जाणांक तो मुद्दो पडटा म्हणून ते पार्टी बरोबर आयले. सर माझा लास्ट क्वेश्चन तुमचा, आता तुम्ही राज्यसभेन वता, तुम्ही अशा वेळार वता जेन्ना सेंटराक एक मोठे इश्यू आहा आणि ताजे फुडें 2024चे इलेक्शन आसा. Amidst all this, तुमकां दिसता की BJP will come back to power, मोदी सरकार will be back? 100% शुअर. गेल्या वेळार आमकां 303 मेळिल्ले. डेफिनेटली 2024च्या निवडणुकेक अंडर द लिडरशीप ऑफ नरेंद्र मोदीजी देशा भितर परत एकदा स्वताच्या ताकदीचेर 325-24 प्लस अशें जें म्हणटात तें डेफिनेटली पूर्ण जातलें आनी गेल्या वेळार जितले मेळिल्ले तेपेक्षा जास्त खासदार मेळून परत एकदा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाची धुरा सांबाळटले. थँक्यू सदानंद बाब, तुमकां आमच्या कडल्यान बेस्ट विशीस आनी गोंया खातीर तुमी अशेंच काम करीत रावचे. नमस्कार, देव बरें करूं. थँक्यू.